कालचे भाशण पळयलें न्ही ते तुमचेर तुमी ओडून घेतले अशें दिसता कित्याक ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आसा ताणें ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटा विशयी उलयले सो ते तुमचेर कशें आयलें खंयचे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर न्ही ताजे बिरसा मुंडाची रॅली आसा ती म्हाका संबंद ती एक लास्ट म्हटलें ताणें पूण मेन तेंची ट्रायबल वेलफेअराचेर ट्रायबल वेलफेअराचेर म्हाका संबंद ना तो ताजो विशय मुख्यमंत्री विशय हांवें ओडून घेवंक ना तो विशय की एखादो कॅबिनेटाचो मंत्री आसा त्या मंत्र्यान आपलें कितें आसा जर ती मुख्यमंत्री डिस्कस करपाचें कॅबिनेटाक बरोबर बसता तें हांवें ओडून घेवंक ना हांव त्या विशयी संबंदूच ना म्हाका म्हणजे सरकारांतलो मंत्री आणि मुख्यमंत्री तें डिपार्टमेंट पळयता मुख्यमंत्र्याने उलोवन तो विशय ताणें सॉर्ट आउट करपा इतलोच हांव विधान केला ताजे बरे कडेन बिरसा मुंडांची जी रॅली जाल्ली भगवान बिरसा मुंडाची रॅली संदर्भात तातूंत कितें फलीत असो जो उल्लेख केलो आनी म्हणजे असो ताणें उल्लेख केलो त्या संदर्भात म्हाका जेन्ना पत्रकारांक प्रश्न विचारलो त्या संदर्भात खुलासो हांवें केल्लो आसा आनी खुलासो असो की भगवान बिरसा मुंडा हो ट्रायबल कम्युनिटीचो एक ग्रेट लिडर आनी ताजे संदर्भात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आणि तशेंच आमचे भारत सरकार आसा त्या विशय ह्या भगवान बिरसा मुंडाच्या संदर्भात खूब सिरियस आसा आणि देशभरांत जे आसा न्ही जे ट्रायबल भागांकूच तशें न्ही नॉन ट्रायबल भागांक सुद्दां जे आसा न्ही ताचें म्हणजे पूर्ण जीवन जें आसा न्ही लोकांक समजचें ह्या संदर्भांतलो आदेश स्वताक पंतप्रधान दिलो आसा स्वताक भारत सरकारान दिलो आसा आनी ह्या विशया संदर्भांतली ग्रेविटी म्हाका लक्षांत कित्याक येता हांव ट्रायबल मोर्चाचो ऑल इंडिया सेक्रेटरी आसा आनी त्यामुळे ताजेर जी ज्या प्रकारची चर्चा जायत आसता आनी तातूंतल्यान एक अशा तरेचो कार्यक्रम करपाचो आदेश प्रत्येक स्टेटीच्या सरकाराक दिलो फाटल्या वर्साक आनी ह्या वर्साक तरी 150वी ताजी जयंती सेलिब्रेट करपाचो आदेश म्हणजे आनी वर्सभर कार्यक्रम करपाचो आदेश आसा न्ही भारत सरकारान दिल्लो आसा तांचे कार्यक्रमा प्रॉब्लेम ना ते म्हणटा पयशे खूब मोडले तशें म्हणना तुका की हो भारत सरकार आदेश दिल्लो आसा आनी तो आदेश जो आसा न्ही सरकारान मानला सरकारान केलो आनी त्यामुळे म्हाका खंय तरी एका म्हणजे म्हजें नांव थंय गुंतयल्लें जालें की म्हाका संबंदीत हिशोबा प्रॉब्लेम ते म्हणटा इतले कोटी रुपया मोडले तो विशय सरकारान केलो हांवें करूं ना हांवें पर्सनल करूं ना न्ही हांवें म्हजें पर्सनल करूं ना आमी जो विशय थंय भारत सरकारान किंवा आमकां पंतप्रधानान दिलो तो विशय गोंय समोर दवरलो आनी तो माननीय मुख्यमंत्र्यान आसा तो मानून घेतलो आनी तो कार्यक्रम केल्लो आसा गोंय सरकारान केल्लो आसलो रमेश तवडकारान करूं ना तो कार्यक्रम तुमचें नांवूय घेवना ताणें एक्चुअली तशें म्हाजो नांव घेवपाचो विशय ना की संबंद जो आसा न्ही की हाजे पयलीं सुद्दां जो आसा न्ही ताजे संदर्भात खूब ताजें क्रिटिसिजम जाल्लें आसा पण खंय एक सामान्य मनीस आनी पत्रकार म्हूण हांव पळयता तुमी दोगांय कडेन म्हाजी तितलीच हें आसा उलोवणें जाता खंय तरी तुमचे मदीं एक अशें हें जायचें दिसत ना फॉर एवर एका टायमार तुमी एका कॉजा खातीर जेलीन वचपी मनीस हांगा लाटी बिटी खाल्लेले तुमी आमी पळयले आनी ते कॉजा फाटल्यान तुमी रावले पळय ताजे फाटल्यान ताजे कडेन खूब हें आसा हिस्ट्री भुगोल बाकी हें सगळें आसा पूण एकटें जावचें ना आनी हिस्ट्री ह्या संदर्भात आसा हांव ताजे खूब डिटेलांक वचना त्या संदर्भात हांवें खूब सहन केल्लें आसा आनी तें सहन करून हांव हांगा पावल्लो आसा लक्षांत तूं जें म्हणटा आसा न्ही ते सगळे प्रकार जे आसा न्ही हांवें स्वता केल्ले आसा कळ्ळें गो म्हणजे 2017 ते 2022 पर्यंत जे आसा न्ही की राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान रमेश सोंपलो म्हणून ज्या प्रकारची उलोवपाची ज्या तरेचे तांणी हें केल्लें आसा तो कांय ग्रुपान आसा न्ही ते मार जे आसा न्ही ते मुखेल मार जे आसा न्ही हांवें पूर्णपणे सहन केल्लें आसा हांव केन्नाच उलोवंक ना ताजे पयलीं जे आसतना मंत्री आसतना दर सादारणचे 1-4 म्हयने 5 म्हयने म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स जाले ताजें हांव कांय उलोवंक ना म्हणजे त्या वेळाचेर कांय उलोवना 2017 ते 22 पर्यंत कांय उलोवना आतांय हांव कांय उलयना म्हणजे हांवें म्हणलां की ज्या लोकांचे म्हणजे सावलीक सुद्दां रावपाचो ना हो निर्णय आमी घेतलो आसा हांवें घेतलो आसा म्हजे बरोबरचे कार्य घेतलो आसा म्हणजे कोण कितें करता त्या संदर्भात लेणे देणे आमकां ताणें आपलें काम करचें किंवा आमी काम ट्रायबला मदीं 2 ग्रूप जाले अशें जालें ना एक मनीस जो रमेश तवडकरांक मानता एक मनीस ग्रूप जो गोविंद गावडेक हांव फक्त तूं ट्रायबलाचेच म्हणनाका सगळ्या कडेन जे आसा न्ही सगळ्या जाती धर्मा भितर आसा न्ही 2 ग्रुपय आसतात मतप्रवाह हे आसता त्यामुळे जो एक्स्ट्रीम लेवलाचेर ज्यो कांय गजाली घडले आसता न्ही त्यो सहन हांवेंच केल्लेच न्ही ते तुका दिसत तें घडये पण तातूंतल्यान जें आसा न्ही हांवें आनी म्हजे कार्यकर्ते आमी सहन केलें आसा न्ही
तें त्याचे पलीकडे आसा आनी त्यामुळे आमी त्याचे कोणाच्या नादाक वचना ताजें क्रिटिसिजम करपाक वचना आमी आमचे वाटेन वचत आमकां आमचो गोल जाचो एचीव करपाचो आसा आनी त्या खातीर आमचो डायरेक्शन आसा त्यामुळे आमकां अजिबात डिस्टर्ब जावची न्ही ह्या प्रकारचे प्रिकॉशन आमी घेतलेलें आसा.